एक देखीवंत काणी तुमचे मुखार सादर करता विन्सी क्वाद्रूस. काणयेचें नांव हांवें मागलें देवान दिलें. कायतान आयजूय सोरो पिवन आयलोलो. सोरो पिवन येतकूच घरांत गडबड आनी धांदळ उप्रासता म्हूण ताची आवय बेजारसाणेन गालरींतल्या सोंप्यार येवन बसली. बायल कुजनांत रांदताली. बोचभर पिवंक पयशे आसात आनी भुरग्याक कितेंय घे म्हणल्यार पयशे नात म्हणटा. पाड पडलेलो. खंयचो म्हज्या गोळ्यांत पडलो म्हूण देव जाणा. ती कुजनांत रावून बडबडटाली. कायतानाचो पारो उडलो. तो कुजनांत गेलो आनी तिच्या केंसाक धरून फरफरीत ओडीत तिका भायर हाडली. ती पिडेन आनी कोश्टवून आड्डोंक लागली. हें पळोवन आवयन रागान उठोन कायतानाच्या मुस्कोटार एक सणसणीत थापट दिवन सोडलें आनी सुनीक ताच्या हातांतली सोडयली. तोळदिऱ्या, सुदार रे मातसो. त्या आलेसान तुका आपयलोलो मरे आपल्या लग्नीक 50 वर्सांच्या समारंभाक. उदक ना आनी वच पालवोरा झार्द्यांत. पळय तांणी 50 वर्सां कशी सारली ती. तुज्या आईच्या वितांत कितेंय बदल हाडूंक शीक. आवयन ताचेर एक थेंगसो घालो. थोड्या वेळान न्हेसोन सायकल घेवन कायतान पालवारा त्या झार्दी हॉलांत पावलो. तेन्नाच केक कातरून सावत बी करून जालोली. कायतान लुवाच जुदासाच्या फाटल्यान जागो घेतलो. MC आग्नेलान हाजीर जालोल्याचे दिनवास आठवूंक मायक आलेसाच्या हातांत दिलो. ताणें मोठवे रितीन सगल्यांचे दिनवास मानले. आलेश बाब, मदेंच आग्नेलान जाप घाली. तुमच्या लग्नाक आयज 50 वर्सां भरतात. आमचे सारके नवे काजाऱ्यांक कितेंय टिप्स दिनूय. सामके सुरवातेक तावन आलेश उलोवंक तयार जालो. उगडासाचो एक लांब सुस्कार घेवन ताणें सुरवात केली. एक दीस हांवें एका बारकेल्या पूण सुटसुटीत चेडवाक पळयलें. तें म्हज्या सारकेंच मनांत गेलें. देवा कडेन मनांतूच मागलें असलेंच चेडूं म्हाका फावो जाल्यार पुरो म्हूण. बऱ्याच वर्सांनी एक दीस शेजारचे इनास मावशेन एका चेडवाची सोयरी काडली. जाल्यार अजाप कसलें. इनास मावशेन त्याच बारकेल्या गोरेल्या रायच्या आंब्यावेल्या जुजे पेदार क्वाद्रूसाच्या चेडवाची सोयरी काडलेली. कितल्या वर्सां आदीं हांवें म्हज्या मनांत बाळगिलोलें हेंच तें चेडूं आलसीन उपरांत म्हज्या फुडाराची सांगातीन जालें. हांवें मागलें आनी देवान दिलें. अशे तरेन आमचो लग्नीक संवसार सुरू जालो. नोकरे खातीर हांव गाल्फांत गेलो. उपरांत येतकूच राजकारणांत देंवलो. म्हजो वेवसाय सांबाळटा सांबाळटा नुवें गांवचो सरपंच जालो. ते वेळारूय जिविताच्या किमती काळांत आलसीन अखंड खांबो जावन म्हजे फाटल्यान रावलें. जिवितांत जायतीं वादळ मोडां आयलीं. कांय कडेन थंड वाडलो आनी हांव सोऱ्याचे भुकेक पडलो. तरी म्हजे घरकारीन म्हाका समजून घेतलो आनी सोऱ्याच्या व्यसनांतल्यान भायर सरोंक सगळो आदार सहकार दिलो. आयज जर हांव ह्या संवसारांत आसा जाल्यार तो फकत आलसिनाक लागून हें नितळ उदका इतलें स्वत आसा. आयज आमकां जॉनी, डॉक्टर सावियो आनी जेनिफा ही आमची भुरगीं बरी शिकोन वयर सरोन ताणीं आतां आपलो घर संवसार सुरू केला. तांकांय आलसिनूच चड जबाबदार आसा. ती आतां लग्न जाल्यात आनी आमचे काजार चैतिवंत जावंक ज्या लिपलोल्या गुणांनी आदार केलो तेंच हांव तुमकां सांगता. एकामेकाक समजून घेयात, पासियन्स काडात आनी देवाक मागणें करात. एन्जॉय द पार्टी. आनी ताणें मायक परत आग्नेला कडेन दिलो.
तेन्ना आग्नेलान आलसीन बाये कडेनूय ह्या कुपिताची बाजू मांडूंक सांगले. ताणी पयलीं उलोवंक नकार दिलो, पूण मागीर तें उलयलें. रातची 9 वरां जालोलीं. म्हज्या आंकवार जिविताची निमाणी रात कूस परतूंक लागलोली. ही घडी आनंदाची काय उचांबळायची तेंच म्हाका कळना जालें. मन उतावीळ आसलें. ही रातीक दोळो लागलो म्हणटकूच रात सासणाची पुसोनबीची आसली. येदोळच्यान सुरू जालोलो सोयऱ्या धायऱ्यांचो आनी शेजाऱ्यांचो बोवाळ सोंपून ती फाल्यांचे तयारेक लागलोली. एक नदर खाटी माथ्यार वणटीर आसलेल्या जेजूचेर घाली. उपरांत रुमाचें दार बंद करून आंकवारपणाची निमाणी न्हीद दितोंक हांव खाटीर आडवें जालें. तेन्नाच दार दुखलून मामाय भितर सरली. ती म्हजे कुशीक खाटीर बसली आनी म्हजे तकले वयल्यान हात फिरयत उलयली. बाये, फाल्यां तुजें काजार. तुवें आलेसाक सारको पळोवंक लेगीत ना. आवय बापायच्या उतराक मान दिवन तूं सोयरीकेन काजार जावन एका पोरक्या घरांत तुजो नवो संवसार घडोवंक राजी जालें. एके वस्तुरीचें हेंच व्हडपण. गोरकाराक रिस्पेत मान दी. तोंड सदांच ल्हान दवर. सुबेज उलय नाका. कुटुंबान भरलेलें घर तें. सगळ्यांक सांगाता घेवन मुखार वच. मोगाळ जा आनी मोग पसराय. देवाचेर विस्वास दवर. पयले फावट घरांतल्या एका वडिलान म्हाका सल्लो दिलोलो आनी जिविताच्या पयणाक मार्गदर्शन केलोलें. हेच हांव जियेतां. एका व्हडल्या कुटुंबाचो मोग हांवें जिखलो. तरी जायते चोडा उतार आयले. केन्ना केन्ना जिविताची उगमोड आयली. पूण देवाचेर पातयेवन हांवें म्हज्या जिविताच्यो घडयो सारल्यो. म्हज्या आदाराक म्हजी भुरगीं आसलीं. सुखा वेळार सूख भोगलें आनी कोश्टा वेळार कोश्ट सोंसलें. जिवितांतल्या अडचणी वेळार सदांच देवाक मोदी दवरून हांवें पावलां मारलीं. ताळी एका हातान वाजोना. म्हळ्यार कुटुंबांत झगडीं झुजां एका मनशाक लागून जायनात. ताका दुसरो मनीस जाय आसता. जायते अशे प्रसंग आयले जंय निराशेपण आयलें. पूण आमच्या लोग्नीक जिवितांत झगडीं जालीं केन्नाच जाली नात. गोरकारां कितें म्हणलें जाल्यार ताचे कडेन उतराक उतर जावचे आदींच हांव कुशीन वेतालें. केन्ना केन्ना म्हाका संताप मारताले. जिविताचो घुस्मटमार जातालो आनी ना कळटा तोंडांतल्यान वांकडी उतरां भायर सरतालीं. त्या वेळार तो उतराक उतर जावंक दिनासलो. ह्या आमच्या दोगांयच्या देखीवंत गुणाक लागून आयज आमचें लोग्नीक जिवीत यशाचे तेंगशेर पावलें. हीच आमच्या जोयताची चावी म्हणूं येता. आमचे मदें रोडणें आनी विलाप आसून पासून खंय तरी मोग पेणे करून आसलो. आनी म्हाका दिसता हो मोग देवाच्या रुपान आसलो म्हणून आमी आयचो दीस पळोवंक पावलीं. हांव इतलेंच म्हणटा, आमचे काजार इतले फळादीक जाले जाल्यार तातूंत म्हज्या आनी म्हज्या गोरकाराच्या कुटुंबाच्या सगळ्या वांगड्यांचो सहभाग आसा. एकामेकाचो मोग आसा आनी देवाचो आशिर्वाद आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. बाठो बोल लोकांन व्हडल्यान ताळयो मारल्यो. भायल्यान फोगाचो आवाज घुमूंक लागलो. डीजे फ्रेजरान संगीताचो नेट धरलो. MC आग्नेलान मायक हातांत घेवन आलेशान आनी आलसिनान देवा कडेन मागले आनी देवान तांकां दिलें. आग्नेल तांची तुस्त करूंक लागलो. हें पळोवन आनी आयकून कायतानाच्या दोळ्यांत भरलेलीं दुकां ताच्यान कशींच आवरूंक जायना जालीं. ताणें आपल्या बोल्सांतलो लेस काडून आपले दोळे घट्ट दामून दवरपाचो यत्न केलो आनी तो हुणक्या हुणक्यांनी थंयच रडोंक लागलो. जुदासान ताच्या भोंवतणच्यान ताका पळयलो
आनी ताणें कितेंच विचारचे पयलींच आपल्या काजारी जिविताक दिशा दिवंक घोडये गोरकांनी कडेन माफी मागोवंक कांयच खायनासतना आनी पियेनासतना कायतानान हॉलांतल्यान धांव मारलो. देव बरें करूं.